लोकसभा वेंचणुकेचे वारे जाची सुरुवात 19 एप्रिल सावन जाल्ली ते 4 जूनाक निकाला उपरांत विसप घेतले। ह्या मजगती ज्या मतदारसंघात आणि राज्यांनी आता मेरेन मतदान जाला तातूंत कितें नवीन आणि अनपेक्षित घडला हाचेर लक्ष मारल्यार सोमारा मुंबय जाल्ल्या लोकसभा वेंचणुकेची एक घडणूक आमी तुमच्या मुखार दवरता। नमस्कार आणि तुमकां सगळ्यांक माय गोवा नेटवर्कात येवकार। कंजूर मार्गाचो उद्देजक 30 वर्सां पिरायेचो साहिल तापियावाला भारतीय नागरिक म्हणून आपले पहिले मत दिवपा खातीर खास अमेरिकांतल्यान मुंबय आयलो। साहिल तापियावाला खासा अमेरिकांतल्यान भारतांत येवन मतदान केले। सोमारा पहिलेच खेपे मतदान केल्ल्या कंजूर मार्गातल्या साहिल तापियावालान भारतीय नागरिक म्हणून मतदान करप हे आपले कर्तव्य असे सांगले। फाटल्या लोकसभा वेंचणुके वेळार हांव सिंगापुरांत इंटर्नशिप करतालो आणि विमानाची तिकेट परवडनाशिल्ली, पूण आता तिकेट परवडटा म्हणून म्हाका दिसले मतदान कित्याक करचें न्हय अशें तापियावाला हांणी सांगले। तापियावाला सॅन फ्रान्सिस्कोत आपले कार्यालय स्थापन करपाच्या प्रक्रियेत आसा। फकत मतदाना खातीर तो 4 दीस मुंबयत आसा। हालींच तांणी अपडेटेड एड्रेसान मतदान करपा खातीर नोंदणी केल्ली।